नमस्कार, गोवा मिड-डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. बनावट पोर्तुगेज डॉक्युमेंट करून जमनी बळकावपाचे केशीत मुखेल सूत्रधार त्रिकूट एसआयटीचे जाळात. इतलो ते फरार आशिल्ले राजू मेहती, रॉयसन रॉड्रिक्स आणि सेंड्रिक फर्नांडिसाक एसआयटीन इंटरस्टेट ट्रॅप लावन उखल्ले. 95 केशीचे व्यवहाराची पाळामुळा एसआयटीचे हाताक लागल्यात. तांकां जामीन सुद्धा मेळचो ना. इतली केस घट करतले म्हूण आयजीपीन मिडिया कडेन उलयलो. We have caught one of the biggest catch. The three main accused, Mr. Raju Meity, Royson, Cendric Fernandes, Sohail Khan alias Michael, and Raju Meity are the brain behind the whole land grabbers. Raju और सोहेल उन लोगों को तैयार करते थे जिनके नाम पोर्टुगीज के नाम से कनेक्ट करते हैं. अकेला सेंड्रिक फर्नांडीज 64,782 स्क्वायर मीटर और 26 प्रॉपर्टीज के फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा, जबकि रॉयसन रॉड्रिक्स इसका भी बड़ा है और 1,30,425 स्क्वायर मीटर 61 प्रॉपर्टीज के फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना करके लैंड ग्रैबिंग कर चुके हैं. राजकुमार इन दोनों के अलावा अपने ब्रदर इन लॉ साले के नाम भी 4 प्रॉपर्टीज को करवा चुका है. तो इस तरह से ये 95 प्रॉपर्टीज का आज हमको प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर, तहसील, सब रजिस्ट्रार से लेकर के सब कुछ डिटेल्स मिल चुके हैं. रॉयसन रॉड्रिक्स एक देश से दूसरे देश में भाग रहा था और जब ये कल मुंबई एयरपोर्ट से के बाहर निकल रहा था तो हमारी टीम ने टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उसको कल एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया. केस टू केस सुपरवाइज कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके खिलाफ केस बिल्डअप करें ताकि इनकी बेल ना हो पाए. हमारे इन्वेस्टिगेशन के हाथ में जो तकनीक और कार्य संभव हैं, हमारी टीम के मेंबर्स उन सब को अपने एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ. अगर इन सर्वे नंबर्स के एक्चुअल ऑनर जो अभी तक पुलिस को नहीं भी मिले हैं, कुछ मिल गए हैं, कुछ नहीं मिले हैं, अगर उन सर्वे नंबर के मालिक हैं, उनसे मैं आज निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प पुलिस टू नैब the remaining culprit and make the case very, very strong. 7 कोटी घराब्या मेरेन फाटल्या 3 वर्सांत नळ पावला. हर घर जल कार्यावळीत गोंयचो भोवमान करतना प्रधानमंत्री मोदी व्हीसीचेर उलयले. 100% हर घर जल प्रमाणीत गोंय पयले राज्य. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावतान पणजे घोषणा केली. सुवाळ्यात उदकाचे बिलांक QR कोड लॉन्च केलो. एलन लोबोन हो कोड तयार केला. जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है. इस प्रकार पूरा देश मेहनत कर रहा है. उससे हर घर जल का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे. गोवा को, गोवा सरकार को, गोवा के नागरिकों को इस शुभ अवसर पर और ये बड़ी सफलता पर बहुत बहुत बधाई देता हूं. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटात वेगवेगळी डेव्हलपमेंट करपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य आसा. इतकेच न्ही तर वन ऑफ द बेस्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज आसपी पहिले राज्य आसा. वन ऑफ द बेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीट करपी आम्ही पहिले राज्य आसा. ई वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीट करपी आम्ही देशातले पहिले राज्य ठरतले. आम्ही इवन दो आम्ही जसे म्हटला की कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ट्रीट करपी देशातले पहिले राज्य आसा. एव्हरी वेस्ट वी आर टेकिंग केअर. या राज्यात अशाच पद्धतीत आम्ही जर म्हणता आसत या राज्य वेगवेगळ्या प्रगती पावलाचेर वयतले आसत जाल्यार जनभागीदारी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना दी, जल शक्ति अभियान हमने प्रारंभ किया. 2019 से वो यात्रा प्रारंभ हुई और 3 साल में निश्चित रूप से उसके कारण से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो मन की बात होगी, चाहे लाल किले के प्राचीर से कहा होगा, जहां कहीं भी अवसर था और संदर्भ था,
उन्होंने पानी के संरक्षण की बात की, उन्होंने ही ये हमें जो है ये मार्गदर्शन दिया कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेनेवर इट फॉल्स, इसकी जो कल्पना दी, आज पूरे देश में इसको लेकर के जागरूकता बनी। सरकार 85 MLD आणि 165 MLD उदकाचे प्रकल्प गोंयान हाडटलो। गोंयान 24/7 उदका पुरवण जातली म्हणून निलेश काब्रालान उलोवन दाखयला। Not say that we are able to give 24 hours water supply to all taps in the state of Goa, but with his mission and Jill, I am sure that over a period of few months or a year, because the projects we have initiated and started, we will be achieved to this distant dream, where 24/7 water will be coming to the taps which have been allotted in every taluka, every state, I mean every district of this beautiful state. When it came to water, I thought that this is my dream mission. I should work for this, and not for just 5 and 10 years, but the next 25 years. With the help of my officials at WRD, I should see that for the next 25 years, Goa does not fall short of water. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर। गोंयच्या 2300 उदका स्त्रोतांक आतां मेरेन QR कोड केला। आनीक 1,500 करपाचो उरला म्हूण हळडणचो एलन लोबो प्रुडंटा कडेन उलयलो। दक्षिण गोंयांत ताचें काम जालां, उत्तर गोंयांत चालू आसा। हे कामगिरीक लागून हर घर जल कार्यावळींत ताचो केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावतान भोवमान केलो। वाटर बॉडीज़ का पूरा एन्यूमरेशन लिस्टिंग किया है और हर एक वाटर बॉडी का लोकेशन, कंडीशन और कैसे यूज़ हो रहा है वो सब पूरा इंफॉर्मेशन। और अगर आपको वहाँ जाके देखना है तो वो QR कोड आप स्कैन करके आपको गूगल मैप पे डायरेक्शन मिलता है। तो कितना टाइम लगा और आपने किस वजह से सोचा ये करने के लिए, ज़रूरत क्या पड़ी? एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत होती है। शुरुआत 2020 में किया था, वो लॉकडाउन था तो ज़्यादा काम नहीं हो सकता था, तो वहाँ से अभी तक मैंने पूरा साउथ गोवा कंप्लीट किया है। साउथ गोवा में ऑलमोस्ट 17 बुक बने हैं मेरे और 2300 कुछ वाटर बॉडीज़ मिले हैं मुझे। अभी नॉर्थ गोवा में 2 तालुका मैंने कंप्लीट किए हैं और 3 बचे हैं। मेरा एस्टिमेट है शायद 1,500 कुछ मिल जाएंगे। मुख्यमंत्र्यान एलेनाची तोखणाय केली, तो खंय सगळे स्वताच्या खर्चान करता। आम्ही फेलिसिटेशन केलें बापा लोबो हाचे, कारण हांव ताका ती मुद्दामून म्हणटा, कारण एखादो तरणाटो आपुणून इनिशिएटीव घेवन किंवा स्टेटींतल्या सगळ्या वॉटर बॉडीजचे QR कोडिंग करपाक पिसो कसो भोंवता, हांव मुद्दामून म्हणटलो। ताका कोणीच सांगूंक नाशिल्लें, ताका कोणीच कर म्हणूंक नाशिल्लें। आपले पयशे स्पेंड करून लोबो प्रत्येक जेन्ना कोणी तरी म्हज्या लक्षान हाडून दिलें की तो भुरगो QR कोडिंग वॉटर बॉडीजचे करपाक लागला, हांवें तेन्नाच्या WRD मिनिस्टराक सांगलें आनी ताका आफोवन हाडलें। We have given only the support for him, sir. Otherwise, we have given nothing. He had started, he have initiated that work. त्या खातीर आज म्हाका खूब बरें दिसलें, म्हणजे ताजें आमी ल्हानशें फेलिसिटेशन केलें, बट ऑनरेबल मिनिस्टरान स्वताच्या सिग्नेचरीन ताका बेस्ट ऑफ विशीज बरोवन बुक जो तेजो आसा QR कोडिंगचो ताका प्रेजेंट केलो। राज्याच्या वतीन परत एकदा हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर। सरकाराचेर टिका करतना राज्याचे प्रतिमेचोय विचार करात, मुख्यमंत्र्याचो पत्रकारांक सल्लो। राज्याची प्रतिमा पळोवन टुरिस्ट गोंयांत येतात, सरकाराची प्रतिमा पळोवन न्ही। मुख्यमंत्री पत्रकारां खातीर दवरिल्ल्या ओरिएंटेशन कार्यावळीत उलयलो। पत्रकार संरक्षण विधेयक खंय गोंय सरकारान क्लियर केला। कोविडाचो मार बशिल्ल्या पत्रकारां खातीर म्हूण खंय सरकार 2-3 स्किमी हाडपाचो आसा। पत्रकारांच्या बाकीच्या मागण्यो खंय तडीक लायल्यात। जर्नलिस्टांनी आमकां ज्यो गजाली सांगलेल्यो त्यो सगळ्यो गजाली आमी पुराय केल्या सरकारान। जाय जाल्यार काडून मुद्दामून पळयात, लॅपटॉपची स्कीम आसूनी, कॅमेराची स्कीम आसूनी किंवा जर्नलिझम ऍक्ट अमेंडमेंट आसूनी, हे सगळें आमी पुराय केलां। ऑलरेडी म्हाका दिसता असेंड जावन आयलो, त्या खातीर दीस गव्हर्मेंट इज व्हेरी सेन्सिटीव अबाउट द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्टाची कोविडांतल्या उपरांत आर्थीक स्थिती आनी ह्या एक सामाजीक चळवळींतल्यान वयता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक खूब कठीण प्रसंगांतल्यान तुमी इंडिव्हिज्युअली वयता। तर ती 2 तरेन, एक ग्रामीण पत्रकार आनी तुमी पत्रकार जे रेग्युलर पत्रकारिता हातूंत आसा तांकां एक विचार करता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून सपोर्ट करप। म्हणजे हांव पेन्शन म्हणना की तुमच्या पुराय बिझनसाक कशा पद्दतीन सपोर्ट करप,
इवन दो एक 2-3 स्किमी आमच्या तकलेंत आसा तुमकां सपोर्ट करपा खातीर, बट डेफिनेटली सरकार विचार करता की तुमकां सपोर्ट करपाक जाय. सरकार चुकता जाल्यार दाखोवन दियात, मात गोंयचे प्रतिमेक मार बसूंक दिवं नाकात. पत्रकारांक सल्लो. सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भियेना, बट ती कन्स्ट्रक्टीव आसची, डिस्ट्रक्टीव आसची न्ही. सरकाराचें चुकलां जाल्यार दाखोवपाचो रायट पत्रकाराकूच आसा, बट ते दाखयताय आसतना गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावची न्ही. खंयचोय जेन्ना आमी हायलायट करता, फोकस करता, सरकाराची इमेज तुमी पिड्ड्यार करिना, राज्याची इमेज पिड्ड्यार जाता एक एकदां. ताचो लक्षांत दवरून खंयचोय तुमी फोकस करा, हायलायट करा, म्हाका कांय चिंता ना, बट राज्याचो तेजेर परिणाम जावचो न्ही. गोंय ही ट्युरिस्टीक स्टेट आसा. हांगासर येवपी प्रत्येक जाण गोंयची इमेज पळोवन येता, गोंयच्या सरकाराची इमेज पळोवन न्ही. हांव परत सांगता, त्या खातीर गोंयची इमेज कशी करप सरकाराच्या बरोबर पत्रकाराच्या हातान आसा. आतांची भुरगीं वाचन करिना, फकत व्हिडिओ सर्फिंग करता. देशाचे नजरेन हे बरोबर न्ही. ज्येष्ठ पत्रकार आनंद नरसिंहा उलयलो. Current generation is more about visual. They're not doing writing and talking. And when they write and talk, the languages, there is a drop in the quality of the vocabulary, quality of the grammar, drop in quality of context. And if this number of people who can speak in multiple languages, write in multiple languages, and communicate effectively in multiple languages is reducing, then we have a problem. Not just as Goa, we have a problem as a country. So you have to be aware about it, that when you are on social media, personally, it is for all and it will be there all the time. One major disadvantage is that a person may have very much popularity on social media space, but what to the real world? So there may be certain disconnect. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. कारवारा अस्नोटी कोंकणी राज्य मान्यताय दिसाचे कार्यावळीचे आमंत्रण कोंकणी पूण कन्नड लिपीत छापिल्ल्यान थळावे कोंकणीवाले तिडकले. 20 ऑगस्टाक जावपा आशिल्ली ही कार्यावळ रद्द करची म्हूण मागणेन नेट धरला. कार्यावळ रद्द केली ना जाल्यार निशेध आनी निदर्शनाची कोंकणी स्वाभिमान संघाची शिटकावणी. परत एक फावटी कोंकणी अभिमान्यांचो एकवट फळाक आयलो असं म्हणूक हरकत ना. कारण 20 ऑगस्ट कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस. कोंकणी देवनागरी लिपीक संविधानान मान्यताय दिल्लो मोठे खोशेचो दीस. भारतीय चलनाचेर देवनागरी कोंकणी मानान विराजमान जाला तरी आसतना जाणून बुजून अस्नोटी हांगा राष्ट्र मान्यताय दीस मनोवचे खातीर आमंत्रण पत्रिका कन्नड लिपीत. शिवाय अस्नोटी गांवचे ग्रामस्थाक तशेंच ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे उद्घाटक म्हूण हजर रावपी मानेस्ताक कसलीच कल्पना दिनासतना कार्यक्रम पत्रिकेचेर तांचें नांव छापप, अस्नोटी गांवांतले कोंकणी साहित्यीक, कलाकार, नाट्य लेखक, पारंपारीक वेवसायीक हांकां वगळून हो कार्यक्रम करप, ह्या कारणांनी कोंकणी अभिमान्यान आक्षेप घेत ह्या कार्यक्रमाक विरोध केलो. कोंकणी कार्यक्रमाक आमचो विरोध ना, पूण जाणून बुजून कोंकणीचे अन्याय जाता तेन्ना ताका आमचो विरोध आसता. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. फोंड्या खांडेपार केरया बायोमिथेन प्लांट उक्तो. पूज्य 5 TPDचे 3 युनिट चालीक. एकूण 9.5 टन वयलो कोयर थंय ट्रीट करूंक मेळटलो म्हूण आमदार रवी सांगता. 90 लाखांचो प्लांट. फुडें मोठो प्लांट घालपाचो प्लान आसा. कुर्टी पंचायत आनी फोंडा नगरपालिकेन एकठांय मेळून हो प्रकल्प चालीक लायला. 9.5 टन ऑलमोस्ट 9.5 टन आमी जनरेट करता वेट वेस्ट. हेची विलेवाट लावपा खातीर हो खूब अत्यंत गरजेचो आशिल्लो. आनी सद्या आमी तो विंडो कंपोस्टिंग करताले आनी थोडे वेस्ट आमी हांगा धाडटाले सालिगांव. सो हेच्या खातीर हो आमकां खूब म्हत्वाचो आशिल्लो आनी हेच्या खातीर हो आज जो आमी उद्घाटन केला आनी हेजो खूब यूज आमी हेजो वेट वेस्ट ट्रीट करून हेजे मॅन्युअर गॅस हेजें जनरेशन जातलें. तशेंच आमी हो 1.5 TPD आमकां पावचो ना. आमी आनी 5 TPDची मागणी केला आनी सुडा आमी डिस्कशन चालू आसा. सुडार आमकां
5 TPD तोय आमी अंडर प्रोसेस जातलो आनी सुडा अंडर आमकां तो घेवपाक मेळटलो. हे जर कशें आमचे 3 प्लांट आमचे 3 आमकां युनिट दिल्या पळय न्ही ते चल्ले नंतर आमकां 5 TPD जो प्लांट आमच्या घेवपाचो आसा आमकां तो येतलो. आनी त्याच बरोबर जी गार्बेज आमी सरावंडींग एरिया म्हणजे कुट्टी खांडबर पंचायत आनी आमी फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील ही दिसान दीस वाडत वयता म्हणजे आमकां तो 5 TPD पेक्षा आनी चड जाय पडटलो. पण आमी हो ट्रायल बेस इतले सद्याक फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील इतले ट्राय करता की जेणे करून की सरावंडींग एरिया बाकी सुद्दां आसा पळय ती कवर केली जायत न्ही. फोंडा सिटी हे हेल्थी उरपाक आनी फोंडा म्हणजे फोंडा बेस म्हणजे सरावंडींग एरिया सुद्दां हेल्थी उरले जायत न्ही. आमी सगळ्यात हेल्थी उरतले त्या खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा. अशेंच म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत एकत्र येवन आनी सगळे कौन्सिलर सगळे पंच एकठांय येवन हे लोकांची समस्या जे आसा सोडोवपाचे प्रयत्न तर आमी करीत. आमची मदत आसतली, सरकारची मदत आसा, पण हे असले कामाक हे काम आसा ते आमी नितळ दवरपाचें आनी आरोग्य लोकांचें बरें उरचें अशें आमी आतां धरलेलें की हांगा बरो वास येतलो म्हणून तितले येवना आमी येयल्ले हांगासर आनी भायल्या भायर करतले म्हटलें म्हणून. पण आतां कितें केलां आतां सगळ्यांक तांकां सांगलें आमी हांगा करुया आनी म्युनिसिपालिटी वचून च्या घेवया. कितलो कॉस्ट येता? टोटल कॉस्ट कितलो? 90 lakhs. गोंयचो सांस्कृतीक इतिहास भुरग्यांक कळूंक जाय ते खातीर नवें शिक्षण धोरण चालीक लायतना पाठ्यपुस्तकांनी हो इतिहास शक्य तितलो घालपाचो यत्न करतले. मुख्यमंत्री नार्व्या गेल्ले कडेन उलयला. इतिहासाचेर संशोधन करपी भुरग्यांक इतिहास कळटलोच, मात सर्वसामान्य भुरग्यांक कळपाक खंय ताचो अभ्यासक्रमांत आस्पाव जावंकूच जाय. गोंयचो पुरातन इतिहास जर काडीत जाल्यार अशाच पद्दतीच्यो आमी म्हणटा की मंदिर एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट जाला. अशें कितलेशेच ठिकाणी गोंयांत वेगवेगळे कडेन आज दुसऱ्या जाग्यार मंदिर शिफ्ट जावन व्हडले मंदिरां जाल्लीं आसा. थंयसर बारीक स्थान एकदां थंयसरूच उरलेलें आसा. अशा पद्दतीन गोंयच्या इतिहासांत वेगवेगळ्या देवस्थानाचो इतिहास सदोवंक मेळटा. परत एकदां सगळ्या जाणांक जन्माष्टमीच्यो कृष्णाष्टमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. 60 वर्सां म्हणजे खऱ्या अर्थात म्हणजे आर्कोलॉजी आसतलो बाकी पुस्तकांनी आसतलो तो आसतलो, बट तो भुरग्यांक जर समजतलो आसत जाल्यार तो एड्युकेशन सेक्टरात येवपाक जाय. पण सगळोच इतिहास हो एड्युकेशनात येतलो असो ना. जे रिसर्च करतात किंवा फुडें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर शिकतात रिसर्चाच्या बाबतींत हो इतिहास तांकां समजूं शकता. बट सामान्य भुरग्यांचेर राज्याचो इतिहास वेगवेगळो सांस्कृतीक इतिहास हो कळपा खातीर तो खंय तरी पाठ्यपुस्तकांत इन्क्लूड जावपाक जाय. NEPच्या निमित्तान हे फावटी सिलेबस बदल जावप हो प्रक्रिया सुरू आसा. निश्चित रित्या जे जे घालप शक्य आसा तो इतिहास घालप शक्य घातलो. वार्का त्रिनिदाद मार्टिन्साच्या खुनाचो आरोप आशिल्ली ताची धूव जुबेल मार्टिन्साची केशीचो CBI वरवीं परत तपास जावचो म्हूण हायकोर्टात याचिका. फाटल्या फेब्रुवारांत 80 वर्साचे त्रिनिदादाची बॉडी ताचे घरांत मेळिल्ली. कोलवा पुलिसांनी ताचे धुवेक आरोपी म्हूण धरिल्ली. तिचे अर्जाची दखल घेवन हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस. 17 फेब्रुवारी 2022 दिसा त्रिनिदाद मार्टिन्स हो 80 वर्साचो जाणटो वार्का ताच्या घरात सोंपिल्ल्या अवस्थेत मेळ्ळो. कोलवा पुलिसांनी तपास करून खुनाच्या आरोपा खाला त्रिनिदादाची धूव जुबेल मार्टिन्साक अटक केल्ली. आता जुबेल हायकोर्टात गेल्या. हे केशीचो खंय CBI वरवीं परत तपास जावंक जाय. कोलवा पुलिसेन खंय सारको तपास करूना तिका केशीत घुस्पायल्या. त्रिनिदादाचे कुडीचेर निमाणे संस्कार जाल्ले ना. बॉडी मॉर्गांतूच आसा. ताचे कुडीचो एक्सपर्ट समिती वरवीं दुसरे फावट पोस्टमॉर्टम करचो म्हूण जुबेल मागता. हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडून 2 सप्तकांत जाप मागल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.